आनी केपें बस स्टँडाचो तेजे विशयाचेर सांग आनी वॉट हॅज बीन द रिप्लाय. केपें आमगेली आतां कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो सेंटर केप्यान जाता आनीक 2021 इन द मंथ ऑफ जानेवारी कोण तरी लोकां फटोवपाक केपें बस स्टँड म्हूण नाल फोडो हातूर गायलो. एंड वेन आय बिकेम MLA in 2022 I had a question and then honorable आमगेलो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बाब मोविनाच आयला तेजी फायल ना एप्रुवल बीन कांय केप्यांचें नाशिल्लें म्हूण आपणाक फायलू ना म्हूण कांय एप्रुवल ना. नाल मारून गेलो. पयलो जुमला केलो केपें लोकांचेर आनी केपें लोक हुशार. केपें लोकांन तेजेर कांय दिलें ना ताका कांय कितें म्हणटा तें मीठ मारला कितें मारला कळना तुका. सो तें जालें. आतां हांवें मागिलां की केपें आतां 3rd डिस्ट्रिक्टाक सेंटर जातलो. सो वी नीड एक्चुअली अ प्रॉपर बस स्टँड इन केपें विथ ऑल द फॅसिलिटीज. तितून मागीर बाकीचे वस्तू आसपा जाताय लायक शॉपिंग आतां मारगांवचें घालपा आहा. सो सरकारान म्हाका सांग हेजेर बॉल्ड इन हें बस स्टँड जावपाचें. सेकेंड वेरी इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार ONGC इट वॉज रनिंग फॉर द लास्ट 35 years. बट जेन्ना आमदार जाले आमी तांकां थोडे फीज फारीक करपा लायले तांगेर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवपा लायली वीच वॉज नॉट देयर बिफोर. आनी आतां जालें म्हणल्यार आतां थिंगा एनर्जी वीक जाता लास्ट 2 years 2 वर्सांनी दे पूट अ बीग ऑडिटोरियम वर्थ ऑलमोस्ट सम crores 700 crores आनी वीथ 5000 सिटींग कॅपेसिटी. आतां थिंगा जायत मुवमेंट जातलें कॉन्फरन्स जातलीं फंक्शन जातलीं एनर्जी वीकूय एवरी इयर जातलो. आनीक सी हें सांगपाचें म्हळ्यार हें मूळ गोंयकार आमगे जमीन केपेकारांगे जमीन ही नाकेरी बेतूल एरिया लोकांगेली जमीन ती मागीर कोमुलदाद आसत थोडी प्रायवेट आसत देवस्थानां बाट आसत. आतां हे जमनीचेर सरकार दिला आनी कितें बेनिफीट जाता तें कोण घेवपाचें भायल्यांनी गोंयकारांनी भायल्यांनी. हें गोंयकारांक दिसना आमगे मूळ गोंयकार आसतना भायल्या राजस्थानान न्यू दिल्ली तिन्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक जाताय जे वस्तू आमकां गोंयकारांक जाताय वी आर केपेबल ऑफ डुईंग इट एटलीस्ट गिव इट टू द गोवन्स. 2 रुपये सुबेज पळ्या कोणता येताय गोंयकार पड वतले भायल्या न्हू तुमी टेंडर करे बट लेट इट बी फॉर गोवन्स. अदरवायज आमी इंडस्ट्री हाळीत रावतले गोंय आमचे फुस्तार हे लोक भायले लोक पयस करीत वयतले इट शुडंट बी. सो वील ऑब्स्ट्रक्ट इट. देर आर लोकल कॉन्ट्रॅक्टर हू वॉज वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स हे भायल्यान दिताय दॅट भायले कल्चर म्हणटा मरे आवटसायड गोवन कल्चर म्हणटा आमी बॉन करपा जाय. आनी नाजाल्यार लॉज आमकां आमदारांक सगळ्यांक आमी नाक कातून म्हाका सद्दां जमनी मारपाचें गोंयकारांक सांबाळपा जायना. So this is my first demand that ONGC should employ more 100% Goans. Okay, those faculty couldn't 9. Then okay, if there are no Goans, but Goans should be given the first preference. First chance might be in employment, whatever contracts. Second thing, म्हळ्यार थिंगा एरो स्पोर्ट्स म्हणून येवपा हा 2,48,000 square meter लँड थ्रू IPP. आतां सरकार सांगलां सरकाराक खंय चुकता जाणा तूं सरकार सगळे पयलीं कोता IPPल्यान एप्रूव कोता. पंचायत समज ऑब्जेक्शन हाडा लोक ऑब्जेक्शन हाडा IPPल्यान एप्रूव कोता आनी मागीर लोकांचे आनी तकले थापता हें सवपाय ना. सी पीपल हॅव इलेक्टेड अस एज आमगेले फॉर गोवा एंड गोवन्स गोंयकारांक. तुमी भायल्या लावन कोणाकाय गोंयकारां पळय लोकल बॉडी लोकल पंचायत लोकल मेंबरां पयलीं MLA इनवॉल्व करात तांकां सांगाय बाबा हे प्रकल्प आमगे गांव येता हो गांवचे पासून बऱ्या पडलो ना बऱ्या पडलो. इवन सी अप्स एंड डाउन्स आर देर वी कॅन सीट अक्रॉस सॉर्ट इट आउट. हाली पयलीं एप्रूव कोता आनी मागीर लोकां पेपराचेर कोटा पीपल वी वर नॉट अवेअर दॅट दिस ह्यूज प्रोजेक्ट इज कमिंग. सो पीपल हॅव स्टार्टेड ओपोजिंग इट. कोण सिग्नेचर कॅम्पेन केला ग्रामसेवक एप्रूव्ड. इवन नाव इफ आय हॅव आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर ही सेड इज गोइंग टू गिव मी अपॉइंटमेंट आतां फॉर असेंब्ली we'll have to get the Gram Sabha, we have to keep the locals informed, what is coming, how it will benefit the locals. गोंयकारांक it shouldn't destroy sustainable development जावपाय environmentaचेर पाळ घालून जावपाय ना. So all these things have to be accounted and then development has to be there. Similar way, huge मुळे थिंगा एक प्रायवेट केसो कंपनी आहा which stores ammunition. 1 year back that ammunition blast जालो लोकांक त्रास जाले भरपूर इश्यू जालो. आनीक आय डोंट नो आय हर्ड that owner is a very powerful person. कोण पार्टी बिटीचे उलयना बट नाव वेन पंचायत बॉडी हॅज रिजेक्टेड द परमिशन इट वॉज रनिंग फॉर लास्ट 15 years विदाउट परमिशन. सो नाव वेन द ब्लास्ट टूक प्लेस वेन वी सेंड अ नोटीस सगळ्यांक दोळ ओपन जालें आमकां खबर ना थिंग ते वेअर हावज आहा म्हणून इट वॉज रायट इनसायड आनीक परमिशन डिनाय केलें. आय हर्ड दॅट इज बीन एप्रूव थ्रू IPP which is completely wrong. See, this is what government is doing. आनी आतां इलेक्शनाक जेन्ना इलेक्शन जातलें लोक म्हाका सद्या सरकार आसलो गोंयकारां नाका लोकल्सां नाका जाल्यार तुमी बॅन करपा जालें उडोवपा जाल्लें. आनी वेन दॅट इज एप्रूव 500 meters रेडियस मीन 500 बोथ द सायड दॅट मीन्स 1 kilometer डायमिटर देर कॅनॉट बी एनी डेवलपमेंट. लोकांक भाटाय लाखांनी एगी की हेका लागून वॉट एवर इट इज यू कॅनॉट पीपल सफर
1 kilometer diameter people cannot do any development. And घर आसले कितें आसले हाल कितें लोक आपणाक कितें करूंक वतलो. So they cannot move freely. They cannot develop that area, whatever purpose. So it shouldn't be. So people have to, government have to take people into confidence. लोकांक खुशाल करूं अरे लोक सरकार कितें हो लोकांक तूं निवडून हाडा ते तुमकां जाणाय बट तुमकां मॅन्डेट दिल्ली 50-50 मॅन्डेट आहलो ती 20 जाण येयलो ते बाकी सगळे मागीर घेयले ते इम्पोर्ट केले आनी बट मॅन्डेट कितें 33% पर्सेंटेजर दिले ते सो वॉट एवर सेड एंड डन इट वील बॅकफायर इन द गव्हर्मेंट एंड देन जेन्ना आमगे सरकार जातलो वी वील अंडू ऑल दीस थिंग्स दॅट इज फॉर शुअर ओके थँक्यू